पाच पांडव एक द्रौपदी धर्मराज घोर पाच पांडव एक द्रौपदी धर्मराज घोर पाच पांडव एक द्रौपदी धर्मराज घोर धर्मराज घोर खांद्यावर ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम दामोदराची सुरुवात जाली 12:30 सुमार आणि सप्ताह सुरू जालो आणि आयज दुसरो दीस आयज आमची समाप्ती आणि आयज आमचो गोपाल कला म्हणून आमी आयज विसर्जन करपाक वयता पूण तेची दिंडी चालू आसा। हांव देव दामोदर इतलेंच मागता कितें फुडले आमच्या लोकांचे कितें सगळें बरें जावं कसले कितें रोग दुरी आहा ते दूर करूं सगळ्यांचो धंदो वेवसाय शिक्षणा कडेन मातशें देवान सगळें लक्ष दिवचें आनी सगळ्यात भरभराट जावची आनी वास्कोचें बरें जावचें इतलेंच म्हाका देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक सप्ताची शुभेच्छा। हे 124वें वर्स सप्ताह आमी करतात मनयतात आफ्टर कोरोना म्हणजे 2 वर्सांच्या उपरांत मागीर असं हो पयले फावट सप्ताह जसो पार बीर सगळें ह्या फावटी तसो आशिल्ले। हांव आतां जो नाल घेवन जो समाप्तीचो नाल आसा जो काल आमी नाल दवरून देवळान सप्ताह चालू केल्लो आशिल्लो। आतां हो जो समाप्तीचो नाल जो दर्यान पावयल्या उपरांत आमी सप्ताह समाप्त जाता अशें हें करतात घोशीत करतात। ही प्रथा जी आशिल्ली पळय ती बाजारकाराची जे नाल हाडिल्लो ते बाजारकार लोक जेणे हाडलो तो ती प्रथा हांव आतां कंटिन्यू करता। आनी ह्या वर्सा बरें दिसलें कित्याक ह्या वर्सा म्हणजे कोरोनाचेर आशिल्लें सगळें बंधनां आशिल्लीं ती बंधनां सगळें सोडून आतां ह्या वर्सा आमी सगळें दबाज्यान सप्ताह मनयता हेजी म्हाका खोस सप्ताह 124वें ह्या सप्तकाची आयज समाप्तीच आहा। आमी सप्तका दिसा परेश जोशी बाब आमचो सप्तका दिसा 12 सुमार 12:30 सुमार नाल दवरता आनी सप्तक स्टार्ट सुरवात करता। हे सप्तक रातभर आमचें आसता। रातभर हांगा 6 पार दामोदराच्या देवळा कडेन येता आनी आयज 12 हे सप्तकाचेर आमी एक नवो नाल विसर्जन करता आनी समाप्ती करता। आमचे सप्तक सगळें बरे भशेन जालें आनी बरे भशेन जावचो हो उद्देश एकूच आसा की आख्या वास्कोकारांक वचून जाल्यार आख्या गोंयकारांक सगळ्यांचे जे लोक आसा पळय तांकां सुख शांती आनी समृद्धी मेळची होच आमचो उद्देश आसता। आनी आयज आमचे सगळे वास्कोकार हे समाप्तीच्या निमतान हांगा नाली घेवन आमी विसर्जन करपाक वयता। म्हणून सगळ्यांक उन्मळीत परब्यो आमी हो सप्ताह जालो म्हणजे म्हाज्या ल्हानपणा पासून जेन्ना हांव 8-7-8 वर्साचो आसलेलो तेन्ना साकून आमी हाडलेले। तेज्या पयलीं आतां जो दामोदर बाब आमचो श्रीफळ धरता तेंचो आजो धरतालो बाबा गोंयकार म्हणून। सो मागीर तेज्या उपरांत तेंकां जालो आनी आमी ल्हानपणा साकून म्हाका कमीत कमी आयज म्हाका तरी 45 वर्सां जाली ही समाप्ती आनी सप्तकाच्या हितून आमी हे आहा आनी करता करता इतक्या व्हडल्या प्रमाणान आतां हो उत्सव जालो त्या बद्दल आमी दाम बाबाचे खूब मना पासून हे मानता कित्याक हो उत्सव असोच ताणें फुडें व्हरचो आनी सगळ्यांक बरे भाशेन आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी समाप्ती बरे भाशेन जावची हीच मागणी।